39A जो विषय सध्या तुम्ही जेव्हा स्टार्ट केला स्टार्टिंग एक मांद्रे मतदारसंघात त्या उपरांत आता सध्या पणजी आझाद मैदानाचेर सुद्धा आमकां दिसपाक येता हाचेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? पळय 39A हे हांवें प्रत्येक टायमार डे वनाचेर म्हाका दिसता सुरवात हांवें केल्ली हेचो विरोध करपाक. विरोध इन सेन्स सगळ्याकूच विरोध करप अशें नासता. जेन्ना बिल पास जाल्लें जेन्ना आमकां जितके म्हायती दिली ते बारीक जे स्थानिकाचे म्हणजे गांवांनी जे ऑर्चर्ड प्लॉट्स असतात ज्यांच्यांनी धाकटे प्लॉट्स केल्ले आनी ते खंय तरी कन्वर्जन करपा खातीर डिफिकल्टी जाता ते स्थानिकांक गोंयकारांक बेनिफीट जावचें अशें म्हणून. पूण ल्हव ल्हव आमी पळयतात की स्पेशली म्हाज्या मतदारसंघात दोंगराचे दोंगर कन्वर्ट जाले आनी डे वनाचें नांव म्हाजे हेचे विशयी आवाज उठयत आसा आमच्या स्थानिकांक कळयत आसा. जेन्ना आमी सगळे डॉक्युमेंट्स काडले जेन्ना पळयले जाल्यार वास्ट हेतून आमची कन्वर्जन जाल्ल्या आनी हांवें ठाम विरोध केल्लो. एसेंब्लीन क्वेश्चन येयल्लो म्हाजो दुसरो हांव नकळो कित्याक तो क्वेश्चन घेवपाकूच दिवंक ना तो तरी पूण त्या दिसा हांव सगळें मांडपाचो आसलो. पूण म्हाका दिसता हे झोनींग जे आमचे निसर्ग आहा ते आमकां सांबाळपाची गरज आहा. आयज ते दिसच्या म्हणजे डे वनाचें नांव सांगतालो प्रत्येक आमदारान प्रत्येक आपल्या मतदारसंघान लक्ष घालूंक जाय हे झोनिंगे विशयी. हांव कोणाक दोश दिना पूण म्हाका दिसता जे कन्सल्टंट असतात आणि जे ऑफिसर्स असतात ते हेका रिस्पॉन्सिबल आहात. कित्याक आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर TCPचो आहा तेका प्रॉपर जे कितें करतात ते ताका प्रॉपरली सांगूंक जाय. कित्याक जर NDZ आहा तो NDZ तूं करूं शकना शेतां करूं शकना आगर करूं शकना. हे म्हाका दिसता आमच्या मतदारसंघात सुरवात जाल्ली आहा आनी जे फाटल्या दिसांनी मिनिस्टरानूय सांगला की 2,36,000 ही ऑलरेडी कन्वर्ट जाल्या 2,36,000 ऑलरेडी कन्वर्ट जाली आनी म्हाका एक कळना की 2,36,000 ही कशी जाली कोणाक जावन जाली. स्थानिकांक विचारले काय पंचायतीक विचारले काय आमकां जर स्थानिकांकूच नाका हे म्हाजो विरोध न्हू ह्यो स्थानिकांचो विरोध आहा. म्हाका म्हणजे जर स्थानिकांक जाय डेफिनेटली जाय करपाक जाय पूण जेन्ना जर स्थानिकांक नाका तेन्ना म्हाका दिसता तेका ते कॅन्सल करपाची गरज आहा. आनी उरलेली जी आहा 60 लाख ती प्रोविजनल म्हणून म्हाका सांगल्या. सो प्रोविजनल सुद्दां ऑन वॉट बेजीस केल्या हेचेरूय प्रश्न येता. सो तेका लागून म्हाका दिसता हे खंय तरी सगळे रिवोक जावपाची गरज आहा. कित्याक ना जाल्यार म्हाका दिसता आमचे गांव आनी गांवकार हे सगळे काबार जातले आनी भायले येवन स्थानीक हांगासर रावतले. तुमकां खबर आसा सगळे जाण सेकंड होम करून भायले येवन सेटल जातात. आमी कोणाक परचेस करपाक कोण आडोवंक शकना पूण खंय तरी आमी जबाबदारी घेवन हे खंय तरी आमच्या स्थानिकांक दिवपाची म्हणजे न्याय दिवपाची गरज आहा. तेका लागून म्हाका दिसता जे झोनींग जाला हांव म्हाजे स्पेशली म्हाज्याच मतदारसंघात सांगता आख्ख्या गोंयान आपापल्या आमदारांनी वा कोण कन्सर्न आहा तेंच्यांनी आपापल्या एरियांनी पोवचें. पूण म्हाज्या मतदारसंघात म्हाजो पयलीं पासून विरोध आहा तो आतांय विरोध आहा. 2,36,000 आहा ती सुद्दां रिवोक करपाची गरज आहा. ती आमचे तुमी लिस्ट पळयशात जाल्यार आमचो एकूय गोंयकार ना भितर सगळे भायले आहात. सो भायल्यांक जर आमी इतले झोनींग करून दिलें जाल्यार भायलेच येतले हांगासर. सो खंय तरी एक बॅलन्स करून हांव अजून सांगता डे वना डेव्हलपमेंट जाता प्रोग्रेस जाता पूण तो लिमिटेशनान करपाक जाय आनी स्थानिकांक कॉन्फिडन्सान घेवन करपाक जाय. ताका लागून मागता परत एकदां TCP डिपार्टमेंटान मातसो लक्ष घालचो. पेडण्या पयलीं डेव्हलप करून खूब वास्ट प्रमाणे जायत आहा आनी ते खंय तरी कंट्रोलान हाडूंक जाय. आमकां निसर्ग कंट्रोलान हाडपाची गरज आहा आनी म्हाका दिसता आमचो ऑनरेबल TCP मिनिस्टर खरोच न्याय दितलो आमच्या पेडणेकारांक आनी गोंयकारां खातीर. टोटल कितले हे जाले असते डॉक्युमेंट्स मेळ्ळा त्या प्रमाणे 60 लाख स्क्वेअर मिटर प्रोविजनल केल्ली आहा. कन्वर्जन प्रोविजनल म्हटल्यार कितें प्रोविजनल म्हटल्यार तुमी एक्सेप्ट करतात अशें जाता आनी प्रोविजनल करता आसतना प्रोविजनल करच्या पयलीं म्हाका दिसता ऑब्जेक्शन आनी सजेशन स्थानिकांचे आनी थंयसरल्या लोकांचे घेवपाची गरज आहा आनी ते म्हाका दिसता खंय तरी प्रोसेस तो जावंक ना. 2,36,000 जाली तर म्हणटा नोटिफाय जाली. ती नोटिफाय जाली सुद्दां जाल्यार ती ऑन वॉट बेजीस जाली नोटिफाय. बरें आहा जर स्थानीक आहात जर समज कोणाचे लोकल गोंयकार आसा हो गांवचो आहा त्याची जर 500 स्क्वेअर मिटर 1000 2000 वा 5000 लिमीट आसता. सो जर 3-3 4-4 लाख स्क्वेअर मिटर जावंक लागली आनी दोंगर उदाहरण दिता तुमकां जर एक गांव आसा आनी एक गांवान 1 लाख स्क्वेअर मिटर जर टोटल सगळीं घरां धरली जाल्यार एका 1 लाख स्क्वेअर मिटरान आसात आनी 4 लाख तूं कन्वर्ट करता. 4 लाख कन्वर्ट केल्या उपरांत ते 1 लाख खंय उरलो 1 लाख स्क्वेअर मिटर जी घरां पारंपारीक पयलींचे ना ती थंयच उरली आनी 4 लाख लोकवस्ती येतली थंय 4 लाख स्क्वेअर मिटरान. म्हणजे गांव म्हणटा तो काबार. आयज आमी उदकाक रडटात. म्हाजो मेन कन्सर्न आहा उदीक लायट आनी रस्ते हे आमी कोणा खातीर करता आमच्या गोंयकारां स्थानिकां खातीर करता आनी म्हाका दिसता आयज उदकाचो मेजर प्रॉब्लम मतदारसंघान जाल्लो आनी आयज आमी 30 MMLD प्लांट हाडला. ह्यो कित्याक हाडला आमच्या स्थानिकांक 24 वरां सोडूनूच घाललो एटलीस्ट 12
बारा वरां उदीक मेळपा खातीर आनी आयज तो कंप्लिशनाक आहा आयज जर हे येदे व्हडले प्रोजेक्ट जर येत म्हाका दिसता उदीक म्हणटा ते जे आमी येदो व्हडलो प्लांट घेतलो तो 5 वर्सांनी खंय तरी परत एकदा ते परिस्थिती जाता ती 8-8 दीस उदीक मेळचें ना इलेक्ट्रिसिटी सबस्टेशन्स घातले हे कित्याक लागून जाल्यार पावर फ्लक्च्युएट जातले कोस्टल बेल्टाक आयज थंय घातला आतां हे येयले प्रत्येक पावर खंयची प्रश्न येता उदीक लायट सेवरेज वेस्ट हे येदे व्हडले प्रोजेक्टांचे खंय वयतले आतां तेका प्रोविजन कशें केलें म्हणजे म्हाका दिसता TCPन खंयची एप्रुवल दिसता हे इम्पॉर्टंट गोश्टी घेवपाक जाय कित्याक स्थानिकांक हार्म जाता स्थानिकांक त्रास जाता तेचे सो हांव खात्री बाळगता की आमकां न्याय मेळटलो जस्टीस मेळटले पेडणेकारांक आनी आमचो TCP मिनिस्टर डेफिनेटली म्हाज्या वांगडा आसा आनी तो सपोर्ट करता सर काही मागोड आसतलो पळय हांवें म्हाका दिसता गेले 4 म्हयने हांव हेच्या वांगडा उलयत आसा मागीर तो खंय तरी म्हाजो आवाज दामपाचोय प्रयत्न केलो तरी पूण हांव उगी रावपी मनीस कित्याक आमी कोणाच्या उपकाराचेर हांगासर ना आमी उपकारार आहात ते मांद्रे मतदारसंघाच्या जनतेचेर आहा कित्याक तेंच्यांनी निवडून हाडले आनी म्हाजी जबाबदारी आहा मांद्रे मतदारसंघ प्रोटेक्ट करप त्या प्रमाणे म्हाका दिसता युवक आमचे म्हाका खूब जाण येवन एप्रोच केले आनी तेंच्यांनी सांगलें हांवें सांगलें तुमकां जर बरें दिसता ते तुमकां न्याय मेळोंक जाय जाल्यार डेफिनेटली कर हांव सरकारान आसा सरकारान आसल्या कारणान हांव कोणाक दोश म्हणजे सरकाराकूच म्हाज्या दोश दिवंक शकना पूण खंय तरी तेका वे आवट काडून तेका सोल्युशन दिवंक शकता जर ते जायना आयज म्हाका निवडून कोणी दिला आमच्या जनतेन दिला आनी जर जनतेक जर न्याय मेळना आनी जर ते रस्त्यार देंवले जाल्यार डेफिनेटली म्हाकाय देंवचो पडटलो तेका आनी ऑप्शन ना म्हाका म्हाज्या जनते वांगडा म्हाज्या लोकां वांगडा रावचें पडटलें जर गांवाचे गांव जर उद्ध्वस्त जातात आनी मतदारसंघ अख्खो काबार जाता जाल्यार डेफिनेटली म्हाका ठामपणे उबो रावचो पडटलो आनी हांव त्या हेचेर फूल हेचेर आहा कॉपरेट रणजीत बाब एकच लास्ट जो विरेश बोरकराचे जो प्रसंग घडला एक आमदाराचेर अशें तेका ओडून बी काडले हाचेर एक आमदार म्हणून तुमचें कितें म्हणणें पळय आमदार म्हटल्यार फक्त एकदां इलेक्ट करून मतदारसंघान आमदार दिला परंतु तो आमदार मतदारसंघाचो जायना तो गोंयचो आमदार जाता हे पयलीं डेफिनेशन अंडरस्टँड करून आनी आमदाराचो प्रोटोकॉल आसता आनी तो प्रोटोकॉल आमकां मेनटेन करपाक जाय थोडे गोश्टी आसतात जे आमदार जनते खातीर करता लोकां खातीर करता कित्याक न्याय मेळपा खातीर आनी ते करता आसतना असले गोश्टी साहजिकच आहात फेस करचेच पडटात कित्याक फेस करचे पडटात जाल्यार जस्टीस मेळचें ना आनी जस्टीस डेफिनेटली म्हाका दिसता मेळटली